आज आनी एक डिसिजन जालें हे सगळे पळयल्या उपरांत ते जाणटे आवयकूय खबर आहा तिका शिव दिसल्या उपरांत ती मत मारताली बट तो शिव जो आसा तो मोगो पक्ष जो आसा आज ढवळीकर कंपनीन काँग्रेसवाल्यांक विकलो। हांव सरळ सांगतलो की काँग्रेसवाल्यांक विकलो आनी कित्या खातीर स्वताच्या स्वार्था खातीर कित्या खातीर स्वताच्या भावा खातीर आमी ताका काडून उडोवंक नाशिल्लो तेणी जी कृती केली ताका लागून आमकां काडून उडोवचो पडलो ज्याच्या फाटल्यान पार्टी 100% उबो आसा आमी सुभाष शिरोडकरा खातीर आमकां असले लोक जे आसा हे तेल लायत गेले। आमी सरळ सांगता आमच्या राष्ट्रीय पक्षान अध्यक्षान तांकां उतर दिला आसत तांकां परत निवडून हाडपाची जबाबदारी आमची असली म्हणजे सरकार कोणायचे तरी असले जाल्यार PWD मिनिस्टर तोच दर फावटी सांगता 24/7 उदक मेळटा म्हणून म्हाज्याय मतदारसंघात अजूनही 3 वरां मेळनासलें अजूनही 3 वरां उदक मेळनासलें हांव स्पश्ट सांगता आनी तुका कांय खबर ना सगळें हांव जाणा म्हणटा कितें तो जाणा हें म्हाका खबर ना ही शपथ सांगता तुमकां प्रत्येक फावटी जर विचारपाक गेलो हांव आमदार आशिल्लो हांव विचारपाक तुका प्रमोद कांयच खबर ना तूं कसो निवडून येयला पळय न्ही तो तूं नको म्हण हांव जाणा म्हणटा आणि हे करपाक मुख्यमंत्री आनी बाकीचे लोक आमी जे कालच्यान कितें करता पळय लज दिसता म्हाका मुख्यमंत्र्यान आपली खुर्ची सांबाळपाची आवश्यकता आसा हांव सांगता खरें म्हणजे फाटल्या विधानसभेत तो मगो पक्षान जर थंय उमेदवार दवरिल्लो जाल्यार तो निवडून सुद्दां वचो नाशिल्लो मित्रांनो विनाशकाले विपरीत बुद्धी हो जो शब्द आसा बरोबर हांगा लागता मनीस तसो कितें करपाक लागलो ताका एक एक गोष्ट नास्तीक करीत वता म्हणजे आपल्याकूच कशें काबार धरपाचे सत्ता केले आसात मंत्रीपद केले आसात पूण लोकांचे प्रेम म्हणजे पळयलें गेलें ना ते प्रेम तुमचे वयर वतले लोकांक तुमी नाका जाल्यार कळून चुकतले आतां मुख्यमंत्र्याकूय सांगता खरें उलय म्हणून तुका जर खरेंच म्हणजे 2 मनीस व्हरपाचे आशिल्ले ते दिसाचे व्हरपाचे रातचे न्हय एका चौकीदार म्हणना एका दरोडेखोर म्हणटा रस्त्यार दवरा मगो पक्ष शिवाय तुम्ही मुखार वता वचा तुमकां कोणी गोंय हाडले 1954 वता मगो पक्षान हाडले मगो पक्षा कडेन युती करून तुम्ही गोंयांत आयले हे लक्षात दवरा नाजाल्यार गोंयांत तुमकां स्थान नाशिल्लें आनी आतां हेचे फुडें गोंयांत तुमकां स्थान ना।